योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. माविन गुदिन्होच्या पुतान दिले फटीचे प्रतिज्ञापत्र. लाटली चिखली कोमुनिदादची जमीन. माविन गुदिन्होक मंत्रिमंडळांतल्यान ताबडतोब बोड्यात काडून मागला काँग्रेसीन. गोंयांत येतलो महोत्सवाचो ओतो. कार्निवाल, शिवजयंती आनी फाटोफाट शिगमो मनयत सगळे उत्सव पारंपारीक रितीन. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें आव्हान. दिवचलची टाउन सेंटर बिल्डिंग जाल्या कड्डम. इमारतीचे पडटात कोपचे. उमकटात वायरी. जीव मोठी धरून वचचे पडटा आरटीओ कचेरेत. पालिकेची आडनदर. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. चिखली कोमुनिदादची जमीन लाटपाक मंत्री माविन गुदिन्होच्या पुतान फटीची प्रतिज्ञापत्र सादर करून गंभीर गुन्यांव केला. हो एक संघटीत घोटाळो. माविन गुदिन्होक मंत्रिमंडळांतल्यान ताबडतोब काडून उडयात काँग्रेसीन मागला. माविन गुदिन्होन कोमुनिदादच्यो जमनी बळकायिल्ल्यान गोंय सरकारान कायद्यात दुरुस्ती करपा फाटलो खरो हेत उक्ताडार आयला. काँग्रेसीन आरोप केला. कोमुनिदाद जमनीत रावपी भुमिहीन गोंयकारांक जमीन दिवपा खातीर कोमुनिदाद संहितेत दुरुस्ती करतले अशें जे विधान मुख्यमंत्र्यान केल्ले ते मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांच्या फायद्याक लागून तर न्हू, काँग्रेसीन विचारला. एक सादें म्युटेशनाक जर वचत जाल्यार ताका वर्सांची वर्सां फावटी मारपा लायताय. आनी कसले तूं हाऊस टॅक्स रिसिप्ट मागपा वच, कितें रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागपा वच, जो मेरेन पयशे दिना तो मेरेन तुका आज कांय मेळना. पूण हे मंत्र्यांच्या चल्यांक कशे जागे अलॉट करप, कसो कायदो एमेंड करप, हेच हे सरकार करता. सो दिस इज आय थिंक अ बीग स्कॅम. एमेंड करप कायदो, मंत्र्यांच्या चल्यांक, मंत्र्यांच्या फॅमिली मेंबर्सांक अलॉट करप आनी विकप. सो आय थिंक मुख्यमंत्री हातूंत इन्वॉल्व आसा, कित्याक मुख्यमंत्र्यानूच हो एमेंडमेंट तेन्ना कॅबिनेटान घातलो. आनी म्हाका दिसता असले मंत्री जे करप्शनान इन्वॉल्व आहा, जे आज बारीक सामान्य मनशांक गोंयकाराक पळय आज काबार करपाक उठल्या, म्हाका दिसलें असल्या मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करपा जाय. मॅकिन्ले इमॅन्युएल गुदिन्होक चिखली कोमुनिदाद फामिलीचो भुरगो म्हूण चलता नंबर 137/1 454 मीटर भूखंड दिला. मॅकिन्ले इमॅन्युएल गुदिन्हो हो मंत्री माविन गुदिन्होचो पूत. ताजे कडेन 3 प्रॉपर्टी आसात. तरीकय ताणें फटीचे प्रतिज्ञापत्र दिला. काँग्रेसीचो सरचिटणीस कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसान सांगले की चिखले कोमुनिदादीन एक अशें फ्रॉड जाल्लें आसा जो पंचायत मिनिस्टर जानेवारी 2021 एक शेअर घेता आनी मागीर ती कोमुनिदादीची मॅनेजमेंट आसा ती कॅप्चर करता, कब्ज्यान हाडटा. आनी मागीर ही इज इंस्ट्रुमेंटल पार्ट ऑफ द कॅबिनेट इन ब्रिंगींग दीस अमेंडमेंट. दो इट कम्स अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, बट ही इज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स इन दीस. आनी आपणाच्या चल्याकूच एक प्लॉट अलॉट करता 400 स्क्वेअर मिटर्स इन सर्वे नंबर 137/1. लिगली सगळें बरें दिसता, कित्याक गॅझेटूय आयला, गॅझेटी प्रमाणे दिवंकूय शकता. बट हो जेन्ना प्लॉट एप्लाय करतना देर इज अ प्रोसिजर, आनी त्या प्रोसिजरा प्रमाणे यू हॅव टू फायल एन एफिडेविट सेईंग की तुजे कडेन कांय जमीन ना, घर ना, कांय ना. आनी हांगा एक असो इंडिविज्युअल, ताचें नांव जावन आसा मॅकिन्ले इमॅन्युएल गुदिन्हो, son of Mauvin H. Gudino, age 25 years, bachelor, businessman, वो apply करता. And the management committee रोखडोच ताबडतोब ताका प्लॉट अलॉट करता. ताणें हांगा एफिडेविट फायल केल्लें आसा वेर ही इज स्वेरींग आपणा कडेन घर ना, प्रॉपर्टी ना, कांय ना म्हणून. आनी आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन टिमी प्रमाणे मॅकिन्ले इमॅन्युएल गुदिन्हो कडेन 3 प्रॉपर्टी आसा.
PT शीट नंबर 139 सब डिविजन 37 वास्को एरियान 306 स्क्वेअर मिटर आसा. दुसरो PT शीट नंबर 139 चलता नंबर 27 320 स्क्वेअर मिटर आसा. थर्ड प्रॉपर्टी PT शीट नंबर 139 चलता नंबर 68 407 स्क्वेअर मिटर आसा. 14 जानेवारी 2024 दिसा जाल्ल्या अधिवेशनात कोमुनिदाद संहितेत बायलांक आस्पावन घेवचे अशें बायलांचे एकवटान मागले. आयकात सबीना मार्टिन्साक. बायलो आता खूप पुढे पावला आणि हे आम्ही सांगूंक सोदता की कोमुनिदादीन सुद्धा बायलो डिसिजन मेकिंग बॉडीन आसतले आणि हो प्रयत्न आमचो आसतलो. आणि ज्यो बायलो ह्या बायलांक एम्पावर करपाक काम करता. आता जे बायलांनी मर्यालिना या साद्यान जो प्रस्ताव मांडलेलो की बायलांक कोमुनिदादीन आसचे तांकां गांवकारी हक मेळचो, हो जो प्रस्ताव मांडलो ते तेणी सगळ्या बायलां खातीर तेणी हो प्रस्ताव मांडला. सो जेन्ना वावर करता आमी सगळ्या बायलांक तेंचे हक तांकां मेळचे हाजे खातीर आमी काम करता आणि असले बायलांक आमी सपोर्ट करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत आतां महोत्सवाचो बोवाळ जावपाचो आसा. कार्निवाल, शिवजयंती आनी शिगमो आदले दायज ना जायत चल्लां. भायली संस्कृती वापरल्यान गोंयची संस्कृती ना जाल्या. अंदू पारंपारीक रितीन हे सगळे महोत्सव मनयात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पणजी पर्यटन भवनात पर्यटन मंत्री आणि हेर आमदारां सयत गोंयांत जावपी कार्निवल, शिवजयंती आणि शिगम्याच्या आयोजनाचेर पत्रकार परिशद घेतली. हे उत्सव जाता तितले पारंपारीक तरेन करात, रोहन खंवटेन पालिका कडेन मागला. कार्निवाल 9 फेब्रुवारी ते 13 फेब्रुवारी मेरेन जातलो. शिवजयंतीचो मुखेल उत्सव दिवचल मतदारसंघात जातलो. तेच बरोबर पणजी, मडगांव, म्हापसा, मुरगांव, फोंडा आणि सांखळी या तालुक्याक पर्यटन खाते मजत करतले. शिगमो मनयताना दायज आणि पारंपारिकताय पाळची, पर्यटन मंत्र्यान मागला. पळयात पुराय बातमी. एव्हरी म्युनिसिपल काउन्सिलाक रिक्वेस्ट केल्ले आसा की जाता तितले ट्रेडिशनल आमचे जे आशिल्ले ते ट्रेडिशनल इव्हेंट तुमी तसो फॉलो करचो. आणि पणजे जर आम्ही डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम पार्टिसिपेट बाय हॅव्हिंग देअर एजन्सी डू द कार्निवल तांकां पणजे काउन्सिलाकूय सांगिल्लें बाब रोहित मनसिरताक की टू एन्श्योर दॅट द कमिटी अपॉइंटेड विल बी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग टू कॅरी आउट अ सिग्नेचर कार्निवल फॉर एज इट स्टार्ट्स टू अनाउन्स कित्याक ताज्यातल्यान ते सुरू जाता. पर्यटक देशाचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक येता आनी ताजे खातीर आमचे ट्रेडिशन आमचे कल्चर जे पयलींच्यान सुरू जाल्लें ते त्या खातीर दाखोवपाची सण लास्ट इयर तांणी प्रयत्न केल्लो म्हणून ताजेरूय आनी इम्प्रोवायज करचो म्हणून हे 4 दिसाचो आमी कार्निवलाचेर जाले. शिवजयंती आमी अनाउन्स केल्ले, मुख्यमंत्री उलयल्लो की जशें आमी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर उलयतात, छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी काणी आशिल्ली 350 इयर्स जे आज ह्या वर्सा जाता राज्य अभिषेकाचे कोरोनेशनाचे ते सेलिब्रेट करपाक ह्या वर्साक आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान एक फुडाकार घेतिल्लो आसा. ताजे खातीर पणजे, मडगांव, म्हापसा, मोर्मुगांव, पोंडा आणि सांखळे हे 6 जाग्यांचेर वी विल बी सपोर्टिंग दिस पर्टिक्युलर म्युनिसिपल काउन्सिल्स एंड देअर रिस्पेक्टिव्ह कमिटीज विथ अ वन टाइम ग्रांट ऑफ 5 लाख रुपीज ईच टू एन्श्योर दॅट दे स्केल अप द शिवजयंती फेस्टिवल इन 2024. आमचो मेन इव्हेंट जो आसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आनी पूर्ण काणी ती पूर्ण म्हाका त्या दिसा 19 फेब्रुवारीक आमची सांची बिचोलेम मतदारसंघात जातली. बिचोलेम तालुक्यान आमी थंय करतले विच विल बी द मेजर वन एज फार एज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टोरी गोज अँड द फेस्टिवल गोज. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्राइज मनी हॅड टू बी रिलुक्ड एट आणि ताच्या खातीर आज आमी अनाउन्स करता आसतना तांच्या कडेन चर्चा करून तांची कळ समजून कित्याक रोमटा मेल बी म्हणलें जाल्यार खुबशे भुरगे खुबशे युवा पिढी पार्टिसिपेट जातात आणि तांकां शेवटी येता म्हणल्यार रोमटा मेल करून समज प्राइज मेळूं न मेळूं वी ऑलवेज कन्सिडर पार्टिसिपेशन टू बी द क्रायटेरिया टू एन्श्योर दॅट यू कम विथ दॅट शोकेसिंग ऑफ युअर कल्चर. ताच्या खातीर फोक डान्स, चित्ररथ, रोमटा मेल आणि इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस प्राइजीस आमी सगळे रिवर्क केल्ले आसा. जो फर्स्ट प्राइज चित्ररथाचो 60,000 आशिल्लो तो 75,000 75,000 रुपीज केल्लो आसा. रोमटा मेलाचो फर्स्ट प्राइज 35,000 आशिल्लो
तोय 75,000 केल्लो आसा. फोक डान्स 20,000 आशिल्ले ते 25,000 केल्लो आसा फर्स्ट प्राइज. इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस सिनियर कॅटेगरी 7,000 आशिल्ले ते 10,000 रुपया केल्या आणि इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर 2,500 आशिल्ले ते 5,000 केल्या. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आदीच जमीन पिडेस्त आशिल्ल्या सुरेश तळगटकाराचो काजी लासपाचो प्रकार तिसरे खेपे घडला. ताचेर हल्ले जाल्यात. ह्या फुडें ताच्या जिविताक कितें जालें जाल्यार ताका पेडणेच्या पुलिसांक जबाबदार धरतले. जिवाक धोको आशिल्ल्या मोपाच्या शेतकारांक न्याय मेळोवन दी काँग्रेसीन पेडणेच्या नव्या डीवायएसपी कडेन मागला. सुरेश तळकटकाराचे घर मोपा विमानतळाचे बळीत हल्ला. तेका घराचे 3.5 लाख मोबदलो दिवपाक केल्लो, पूण तेणे तो खूपच कमी म्हण घेतलो ना खंय. तेच्यो काजी लासपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात. जे दिसा तो खंय ना खंय कागाळ करता ते राती ताच्या काजीक उजो लागता. ह्या फुडली जबाबदारी पेडणे पुलिसांनी घेवची पडटली अशें म्हणत काँग्रेसीन आयज रीतसर पेडणे पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. सुरेश तळकटकाराक हेच्या फुडें कितें जालें, रातचो जर ताका कोणी हाडून मारलो, ताका वतात थंय मारीत आहा कोण कोण, आनी तेजो जर जीव जालो गेलो आनी कोणी मारले आनी तुमी जर एक्शन घेवंक ना तेजेर, जाल्यार हांगाले पेडणे पोलीस स्टेशन आनी हांगाली एरियेचो जो इन्चार्ज जो आसा ताका जबाबदार आसतलो. ह्या जमिनीक सरकारान जो भाव दिवंक जाय तो दिवंकूच ना आनी सरकार सांगता 3 पटींनी पयशे दिला. हांगा येत जाल्यार आतां दिपेशान सांगल्या प्रमाणे एक गाडी पार्किंग करपाक ते 200 रुपया घेता आनी आमचो तेंच्यांनी जागो 30 रुपया 35 रुपया पर स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी जागो कायमचो घेतलेलो आसा. तेन्ना हांव श्रीपाद भाऊ जो आसा हांव ताका सांगूंक करता, श्रीपाद भाऊ तुका हेजे पयलीं आमी हांगा आयुश्य हॉस्पिटल बांदता आसतना तुका विचारलेलें आनी तूं सांगलेलें हेका तेजो मोबायलो गण दिता म्हणून. आतां कितलीं वर्सां जालीं? जवळ जवळ 8 ते 9 वर्सां जावन गेली. श्रीपाद भाऊ तेज्या उपरांत नाच. श्रीपाद भाऊ हांव सांगता तूं गोंयच्या लोकांक लागून काम करपाक तुका निवडून दिला काय आनी कोणाक निवडून दिलेलो आसा हेजेर पयलीं आमकां तूं स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. कित्याक लागून तूं परत दारा येतलो आनी सांगतलो आपूण राम राज्य हाडटा म्हणून. तुमी रामाच्या नांवान जर राज्य करता जाल्यार गरीब लोकांच्या पोटाचे तुमी पांय कसो दवरता. आनी सांगला त्या प्रमाणे तळगटकाराची थंय कुळाची जमीन आसा आनी ती रितसर कितें काय म्हळ्यार सगळे रिकॉर्ड आहात पंचायतीक आनी त्या भायर फॉर्म बांदून फुटिंगाचेर ताचे हे आसात आनी तो खरो मालक आसा, कूळ आसा. इतल्यान आसून सुद्दां ताचे लोक आतां थंयची जी पळय ऑथॉरिटी आसा, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा ती कितें एक्शन घेता आमकांय कळना. ताचे फॅमिलीच्या पोटा पाण्याचें रोजगाराचें साधन आशिल्लें तें काजू तो हें करतालो, उगयतालो आनी विकतालो. आमी सातत्यान कितें काय म्हळ्यार मोपाचे जे पिडीत लोक आसात तांच्या फाटल्यान आसात आनी आमी सांगलां की बाबा रे हे लोकांक सामकी तुटपुंजी लँड लुजर जे पळय तुटपुंजी तांकां रक्कम दिले 250 स्क्वेअर मिटर. आतां 1 वर्स जावपाक पावलें तांकां कसलोच मोबदलो ना. आज पिडी आयल्या जवळ जवळ 8,000 रुपया स्क्वेअर मिटर जमनीचो भाव आयला हांगा. पूण ह्या शेतकारांच्यो जमनी ज्यो काडल्यात पळय न्ही हे 5-6 पंचायतींनी सातत्यान आमी सांगतात की सरकाराक बाबा तुमी जे मुंबयच्या पार्श्वभुमीचेर जो एअरपोर्ट बांदला त्या पार्श्वभुमीचेर तुमी कितें काय म्हळ्यार तांकां कॉम्पेन्सेशन दियात. सरकारा खातीर आमी खोवलेले आसा आनी आतां अशें पळोवंक गेल्यार कितें एक काजीचें उत्पन्न म्हणजे कितें एक फॅमिली पोसताची आनी ते फॅमिलीक आज तो 3 वर्सां जालीं कोण तरी उजो घालता. त्यांनी FIR केली, प्रोफेशनल केली आनी खंय केली तिचेर एक्शन कित्याक घेयना. बरें तिचे घरां मोडली एअरपोर्टा खातीर आनी तरी ताका पयशे मेळना. तेणी करपाचें कितें? म्हाका दिसता तेणी तरी सगळे फॅमिलीक घालून मारपाचें. आमी मुणकार म्हणायत आमी झगडटा, कुळाचे हितून झगडटा. आमी प्रत्येक आमची गोंयकारांची एक फॅसिलिटी मागूंक सोदता. तुमी आमकां कित्याक दिनात? आनी तुमी कसलेच गोश्टीक हे जे PP कोण येतात, CC कोण येतात तांकां तुमी जमीन दितात आनी जे खरे आयज गोंयकार आमचे हांगासरचे आज्या पणज्यांच्या जमिनी कोसोवन दवरलेल्या ताका 1 रुपया मेळना. हेचें कारण कितें? सुरेश तळकटकारान पुलिशेन कागाळ करूनय कोणाचेरच कारवाय जाली ना. ह्युमन रायट्सांतय गेलो पूण कांयच परिणाम ना. ताच्यो काजी लासपाचे प्रकार चालूच आसात. काँग्रेसीन आतां हे प्रकरण हातान घेतला. आयकात सुरेश तळकटकाराचे उतफर्के. जीव दिवची पाळी येतली असो प्रसंग इल्लो कोणान म्हाका पावना आयज पर्यंत. पुलिस आयकना, मामलेदार आयकना, डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेना. तू काय करते सध्या? सध्या मी कामाक वयता. कामाक ते हे केशींनी पयशे सोंपयतले काय ते सगळे माझे प्रॉब्लेमच जाला. ती 2 घरां मोडलेली ती तू असलेलो.
ती एअरपोर्टा खातीर मोडलें तुका काय दिवंक ना तेंच्यांनी अजून? ना ना हायकोर्टान 3.5 लाख काढले ते घेवंक ना 3.5 लाख 3.5 लाख फक्त घर 150 स्क्वेअर मीटर असले त्या रातचे येवन मेजल्यांनी तेंच्यांनी ऑफिसरांनी नोटीस मीस काय दिवंक ना मागीर RTI घालून जेवता नोटीस डेमोलेशन मागला तेव्हा 150 स्क्वेअर मीटर घर असलात हायनय मेजली. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. दिवचलची 34 वर्सां आदली टावन सेंटर बिल्डिंग कड्डम जाल्या. इमारतीचे कोपचे पडटात, वायरी उमकळटात. बिल्डिंगेंत RTO ऑफिस आशिल्ल्यान लोकांक जीव मुठीत घेवन वचचें पडटा. इमारती कडेन दिवचल पालिकेन पुरायेन आडनदर केल्या. लोकांनी आरोप केला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. टाउन सेंटर ही तशी पळोवंक गेल्यार बिचोलची एक फर्स्ट अशी एक कमर्शियल बिल्डिंग जी म्युन्सिपालिटीन बांदलेली. पूण आतां जर पळयता एक 34 इयर्स जाले ह्या बिल्डिंगेक. पूण आतां जर पळयता जाल्यार तिची परिस्थिती जी आसा ती सामकी बिकट जाल्लेली आसा. आमी खूब फावटी हायलायट केलें की ती भितर तिजे मेंटेनन्स जावपाक जाय. सादारण 10 शॉपां थंय आसा. तशेंच वयर पयलीं आतां RTOचें ऑफिस आसा. तशेंच पयलीं PWDचें आसलें, LIC थंयसर आसली ऑफिस. पूण 1-2-3 वर्सां पयलीं LIC बी आतां थंयच्यान गेल्लेली आसा. तशेंच PWDन आपली स्वताची बिल्डिंग बांदल्या कारणान PWDची ऑफिसां थंय आतां ना. पूण ही एक कमर्शियल बिल्डिंग जी बऱ्यापैकी रेवेन्यू जनरेट करून दिताली म्युन्सिपालिटीक. पूण ताचेर म्युन्सिपालिटीचें फावो तशें लक्ष आसा अशें आमकां दिसना. कित्याक तर खुबशे इलेक्ट्रीक केबल्स जे आसा ते लोंबतना आमकां दिसतात. तशेंच झाडां थंय येयल्लेले आसा. सामके ग्रास म्हणटा ताका बारीकशे ते बी जाल्लेले आसा. पूण ते काडपाची वेवस्था अशी कोण करता अशें आमकां दिसना. कित्याक तर ती सामकी बिल्डिंगेच्या फाटी कपचे बी पडटाले. तेच्या उपरांत आमी हायलायट करून थोडेशे डागडुजी म्हणजे बेश्टी टेम्पररी डागडुजी केल्ली. एक्चुअली ते बिल्डिंग सामकी कुमकवत जाल्ले अशें दिसता. कित्याक सांग थंयसर वयर हॉलूय आसा. त्या हॉलाचो यूज काय जायना. कित्याक तर एक बऱ्यापैकी हॉल आसा. सेंटराक बिल्डिंग आसल्या कारणान थंयसर हॉल हे जावन म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू येतलो आसलो. पूण थंय लिफ्ट ना काय ना त्या खातीरूच थंयसर सामकी वेवस्था म्हणजे फॅसिलिटी काय नासल्या कारणान त्या बिल्डिंगेन कोणूच वचना. पूण आतां फक्त RTOचें ऑफिस आसल्या कारणान थंयसर गर्दी दिसता. पूण जी बिल्डिंग आसा ती मेंटेन जावपाक जाय. कित्याक एक दुर्घटना जावपाक शकता. खुबशे लोक थंयसर RTOचें ऑफिस आसल्या कारणान थंयसर येताच. ते आमची एक टावन सेंटर एक बिल्डिंग आसा जी हार्ट ऑफ सिटीन आहा बिचोली. तिची अशी दुर्दशा जाल्ली आसा. थंय पळयता जाल्यार ती म्युन्सिपालिटीचो इन्कम जनरेट जावपाची बिल्डिंग ती. ते आयज प्रशासकान पळोवंक जाय. तेंचे मातशें लक्ष घालूंक जाय की आयज थंय बरें ऑफिसां आसली. उदाहरणार्थ आमची LIC आसली. मागीर हे आसा आतां RTO ऑफिस आहा थंय. जी व्हडली ऑफिस आसा तेन्ना लोकूय थंय जास्त आपले ते ये जायत फेरी जायत आहा. आतां जर पळयता ते बिल्डिंगेची अशी दशा जाल्ली आसा. एकी कडेन वायरी लोंबता, खंयचे हे लोंबता. तो स्लॅब सुद्दां आतां इल्ले कुटके पडपाच्या मार्गार आहा. तेन्ना ती बिल्डिंग आसा पळय ती इतकी हार्ट ऑफ सिटीन आसा. जे रहिवासी इतके थंय गच्च आसता. तेन्ना हांव एक मागणी करता की आव्हान करता आनी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की हे प्रशासन जे आसा पळय म्युन्सिपालिटी तर ती बिल्डिंग दुरुस्ती करून जेणे करून तांकां बरो आनी इन्कम जावपाचें मेळोंक शकता तांकां तेंच्या म्युन्सिपालिटी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बार्देस वेटरन्साक नुवे वेटरन्साक 1-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन कुडतरच्या डायसा खेळामेळार जाल्ली 4थी अखिल गोंय वेटरन्स फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेत सुवात मेळयली. बेतोडा युनायटेड क्लबान ही सर्त घडोवन हाडली.
बेतोडा युनायटेडान घडोवन हाडिल्ले आनी कुट्टरच्या डायस खेळामळार जाल्ले चौथे अखिल गोय वेटरन्स फुटबॉल सर्तीन बार्देस वेटरन्सान नुवे वेटरन्साक 1-0 अशा गोल फरकांनी हारावन फुडले फेरयेन सुवात मेळयली. बार्देस वेटरन्साच्या जूड फर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार भेटयलो जाल्यार जूड फर्नांडिसान मॅचीन जैतिवंत गोल केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ वारो घोळटाना अनुभवपाक मेळटलो. गोंयकारांनी नितळ हवामानाची अपेक्षा दवरूं येता. तापमान सौम्य उरतले, देखून भोंवपाचो मूड जालो जाल्यार अजाप ना. शेनवारा चडीत तापमान 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. उणे दमटीक लागून दनपार सुकी आनी सुकत आसतली. अशें आसले तरी उष्णताय संवेदनशील लोकांक दनपारा उष्णतायेचो त्रास जावपाचो धोको उणो आसा. नाजूक भलायकेच्या लोकांक सादुरतायेत रावपाचो सल्लो दिला. शेनवारा वारो घोळटलो, ताका लागून दीस ताजो उरतलो आनी उष्णताय कमी. शेनवारा राती तापमान 20 मेरेन देंवूं येता. दव तातूंत भर घालतलो. नितळ मळब सप्तकाचे निमणे कडेन सुखदिणे हवामान. तापमान सुखदिणे, शेनवारा थंड वातावरण. शेनवारा दाटतले धुके, प्रवाशांनी रावचे सादूर. शेनवारचे तापमान 31 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करा आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.